मिचेल स्टार्क आणि पॅट कमिन्स ह्या ऑस्ट्रेलियाच्या फास्ट बॉलरांक इंडियन प्रीमियर लीगाच्या लघु पावणेन दरेकी 34.75 कोटी आणि 20.50 कोटी रुपयांचे विक्रमी बोली लागल्यो। मिचेल स्टार्काक कोलकाता नायट रायडर्स जाल्यार सनरायजर्स हैदराबादान पॅट कमिन्साक विकतो घेतलो। हर्षल पटेल हे पावणेन म्हारग भारतीय खेळगडो थारलो। ताका पंजाब किंग्सान 11.75 कोटी रुपयांत विकतो घेतलो। 34 वर्सां पिरायेचो स्टार्क 8 वर्सां उपरांत IPLांत परत खेळटलो। दुबय जाल्ले लघु पावणेंत आतां मेरेन 21 खेळगड्यांक विकते घेतला। तातूंत 14 विदेशी आनी 7 भारतीय खेळगड्यांचो आस्पाव आसा।